देंपी महाविद्यालयात किओस हो गुळे वखदां आनी सोरो मुक्त इव्हेंट घडोवन हाडलो. ह्या इव्हेंटाचो मुख्य उद्देश म्हळ्यार भुरग्यांक सोरो आनी गुळे वखदां पासून पयस दवरून तांकां ज्ञान कुशळटायेच्या माध्यमांतल्यान स्वयंपूर्ण करप. वेगवेगळ्या मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटनाच ह्या इव्हेंटान विद्यार्थ्यांनी खाणा जेवणाचे स्टॉलूय घातिल्ले. has become a hub for festivals. म्हणजे सिरेंडिपिटी पासून ऑक्टोबर फेस्ट म्हणजे ग्रेप एस्केबेड इफी सारखे वेगवेगळे इव्हेंट्स जाता. एस डेम्पो कॉलेजान इव्हेंट मॅनेजमेंटा सारको कोर्स करतात. आमचे एक कोर्स चलयता त्या इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या कोर्सांतल्यान आमचे भुरगे स्टुडंट्स हे फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाक मदत करता. फॉर द फर्स्ट टायम जी गोंयची ओळख जी आशिल्ली ती फेस्टिवल आणि फेस्टिवलाच्या निमित्तान ड्रग्स अल्कोहॉल बॅड थिंग्स बॅड कल्चर विपरीत कल्चर जो लोकां फुड्यान आमी व्हरतालो ताका फाटो दिवन आमी तुमी पळयलां आसतलें आमचे किओस 2024चे थीम गोंयची ट्रेडिशन्स गोंयचे कल्चर आणि स्किल्स नॉलेज आणि ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे नॉलेज ऑपॉर्च्युनिटी स्किल्स आणि सस्टेनेबिलिटी हो कन्सेप्ट दवरून आमी हो ह्या कार्यक्रमाची संबंध रूपरेषा हाटयल्या. तशी ह्या आमच्या केओसाक गेली कितलींशीं वर्सां आमी केओस करतात पण ह्या वर्सा ताका एक एकाडेमीक आणि सोशल लूक दिवपाचो आमचो प्रयत्न सार्थ सक्सेसफूल जाला. आणि ड्रग्स आणि अल्कोहॉल फ्री कॅम्पस करपाक ड्रग आणि अल्कोहॉल फेस्टिवल फ्री करपाक आय थिंक वी हॅव रियली बीन सक्सेसफूल. आय मस्ट रियली थँक ऑल द यूथ ऑफ गोवा टू मेक केओस द बिगस्ट festival in the state of Goa.